देवाच्या दोंगरात चोरूया, त्याच्या मंदिरात चोरूया, देवाच्या दोंगरात चोरूया, त्याच्या मंदिरात चोरूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. बाबडीनो माय मगच येवकार तुमकां सगल्यांक सकाळी मिसाची भेटीक. हे मिसांत आमी मागता करीत भाशेन फावस्टीन तेलीस हे आमच्या भावाचो पयले वर्साचो उगडास. तशेंच मागता आमी मिंगेलिना फेर्नांडीस हे आमच्या भयणीचो म्हयन्याचो उगडास. तांकां स्वर्गीच्या बापान आपल्या पुताचे पुनर्जीवन प्रांची बागेली करूंक मागतना आज आमच्या भावाचो आमचो कॉयर मास्तर बाब सांतान फेर्नांडीसाचो वाडदीस. ताचे पासून मागुया देवान ताका कुडी आत्म्यांची भलायकी दिवं. तशेंच गॉडवीन आग्नेलो मार्टिन्स ताचोय वाडदीस, ताकाय देवाचे आशिर्वाद मागतना मानुएल जॉन कुन्या आनी सांतान डिसोजा ही आमची भाव भयणां आपले काजराचो भांगराचो उत्सव गोल्डन जुबली 50 वर्सां आपल्या लग्नाची संभ्रमतात. तांचेरूय देवाचो भरपूर आशिर्वाद हे मिसांतल्यान मागून घेवया. आनी आमकां सगल्यांक जी हे मिसा संभ्रमांत वांटो घेता आमच्या पुनर्जीवनपणाचेर भरवंसो दवरून जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भक्षणे मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सुदान संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, फावस्टीन आनी मिंगेलीन तुज्या पुतान दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता. पवित्रानाचे जोरीन तुवें तांकां निर्मळ केली, तर आतां सर्गीचें सूख भोगूंक तांकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. माकाबेवांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आंतियोक राजा वयल्या प्रांतांतल्यान वेतालो. पेरिसियेंत
एलिमायस नांवाचें एक शार आसा म्हूण ताणें आयकल्लें. गिरेस्तकायेक रुपयाक आनी भांगाराक लागून तें नानवोस्तोन जाल्लें. थंय एक भोव गिरेस्त देव मंदीर आसलें. तातूंत भांगाराचे दोस्ते, ढाल आनी हत्यारां दवरलेलीं. ह्यो सगळ्यो वस्तू ग्रीक लोकांचेर पयलो राजवटकी चलयलेल्या मासिडोनियाच्या राजान फिलिपाच्या पुताक आलेक्सांद्रान थंय दवरलेल्यो. ह्या पासत तो थंय गेलो आनी शार आपल्या ताब्यांत घेवंक आनी लुटूंक ताणें प्रयत्न केले, पूण ताका येस मेळूंक ना, कित्याक ताची येवजण थंयच्या नागरिकांक गोमली आनी तांणी ताका कडक विरोध केलो. ह्या पासत थंय तावन पळोवन वचून तो निराशी जावन बाबिलोनियेक परतलो. पूण तो पेर्सियेंत आसतना जुदाच्या देसांचेर दाड घाल्ले ते लश्कर हारवले म्हूण सांगोंक एक निरोपी आयलो. खुद लेसियास एक व्हड लश्कराक घेवन बोळान फुडें गेल्लो, पूण ताका बोळान परतून धाडलो आनी जुदेवां मुखावेलो ताका पळोवन वेचें पडलें. ह्या जुदेवांक जायतो दारू गुळ्ळो सांपडून ते गोठ जाले आनी तांणी मारूंक कुडके केल्ले त्या लश्करांचो लुटीचो माल तांकां मेळ्ळो. जेरुसल्यांत वेदीचेर ताणें कांटाळो उबारलेलो तो काडून उडयलो आनी आदीं आसलीं तशीं देव मंदिराची भोंवतणीचीं दुर्गां तांणी उबारलीं आनी बेटजूर आपल्या राजाचें शार ताणें गोठ केलें. ही सगळी खबर निरोप्यान दिली. ही खबर आयकना फुडें राजा गाबोरलो आनी बरोच हाल्लो. आपले बाजेर पडलो आनी कोंतीन बरोवन पिडेवोन जालो, कित्याक आपूण चिंतालो तशें घडोंक नासलें. आनी असो ते गोटीर खूब दीस तो रावलो, कित्याक परतून परतून तें दूख ताच्या दोळ्या मुखार येतालें. आपल्या मरणाचो वेळ लागीं पावला म्हूण ताका गमलें. तेन्ना ताणें सगळ्या आपल्या इश्टांक आपयले आनी तांकां म्हणलें, म्हज्या दोळ्यांक न्हीद लागना आनी म्हजें काळीज हुस्क्या मेंगणें जालां. हांव म्हजेच भितर म्हणटालो, कसल्या फडफड्याक म्हूण हांव सांपडलां आनी कसले म्हूण कोंतींत हांव बुडलां. पदवेर आसतना कितलो हांव दोयाळ मोगाळ आसलो आनी लोक कितलो म्हजो मोग करी. पूण जेरुसल्याक हांवें वायट केलां ताचो आतां म्हाका उगडास येता. थंयचीं भांगाराचीं आनी रुपयाचीं आयदनां हांवें काडून घेतलीं आनी कसलेंच कारण नासतना जुदांत रावतल्याचें निसणटोन हांवें करूंक लायलें. हाकाच लागून हीं विघ्नां म्हजेर आयल्यांत आनी एका पोरक्या देसांत दुखी कोंतींत बुडोवन हांव कित्याक मरतां तें आतां म्हाका गमून आयलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंक दी. तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हाज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सगळीं तुजीं विजमितां हांव वर्णितां. तुज्या निमतान संतोशी जाता, आनंदान मुरगोडटा. तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गायतां, भोव वर्त्या देवा. जबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा.
म्हजे दुस्मानांक पळोवन धांवले, लोकांन धडपडून परतले, तुजे मुखार मोरून पडले. ओन भावार्थी राष्ट्रां तुवें दोमायलीं, नोश्ट्यांचें बसम केलोय, ताचें नांव पोरयान उमटून उडयलें. जोबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोश्तांव सर्वेस्परा. आपणेच मानलोल्या फासांत राष्ट्रांचेर पांय फारोवले, कित्याक म्हणल्यार देव दुबळ्यांक सदां विसरचो ना, गरिबांचो विस्वास कदींच फटोवचो ना. जोबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोश्तांव सर्वेस्परा. सगळीं उदकाराक उबी रावया. Sorvespora, sui, sui, sorvespora, sui, sui. Sorvespora, sui, sui, sorvespora, sui, sui. Gesù tuci utra, cantato santos. Gesù tuci utra, doriam todos mar. Gesù tuci utra, Sorvespora, sui, sui, sorvespora, sui, sui. Sorvespora, sui, sui, sorvespora, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटा तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइसेसान अशें आमकां बरोवन दवरला, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण सोंसोत दवरिनासतना मेले. सगल्या व्हड निमाणी बायलूय मेली. तो 7 जाणांची पोतीन ती जातली म्हणटूच मेल्ली पुनर्जीवन जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायले लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात, पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आमी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुर्ती जातली मेळटीत ती लग्न करून घेनात दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना, ती देवदूतां सारकी. आनी पुनर्जीवन जाता देखून ती देवाची भुरगीं मेलोली खरेंच परती जिवन जातात म्हूण मोइसेसानूच झिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयला. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलोल्यांचो न्हय बगोर जिव्याचो देव तो, ताका सगळी जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, एका दिसा कुमसाराक एक ल्हान धाकटुलो भुरगो म्हजेशी आयलो. आनी आमी उलयता आसतना हांवें ताका विचारलें, वाय यू वॉन्ट टू बी अ गूड बॉय. आनी ताणें म्हाका रोखडोच जबाब दिलो, फादर आय वॉन्ट टू गो इन हेवन. तर भाव भयणो, ह्या भुरग्याच्या ल्हान भुरग्याच्या मनांत घोडेक स्वर्ग इफेर्न, मरण, जिवीत, पुनर्जीवनपण हें ताच्या मनांत घोडेक तितलें बारीकसाणेन खबर ना. पूण तो जाणा हांव एक बरें जिवीत जियेल्यार आनी एक जिवीत म्हाका रावता. आनी तें देवाताय एक सासनाक तोखता तसलें बरें जिवीत म्हाका थंय देव फावो करतलो. आनी हें जिवीत म्हाका देव फावो करतलो जरी तर हांव एक बरो भुरगो जाल्यार. बाबूंनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सादुकी हांची खबर मेळटा. हे सादुकी हांचो एक पक्ष आसलो, जे भाशेन फारिस्यो आसले, धर्मशास्त्री आसले आनी हे सादुकी आसले. आनी हे सादुकी ह्या धर्मा विशीं तांकां जायती माहिती आसली.
धर्मशास्त्री कडेन ते आसले आनी तांची एक खबर म्हणल्यार ते पुनर्जीवनपण ते सोत नासले. जरी तर फारिसेव पुनर्जीवनपण सोत मानताले, विस्वास दवरताले, पूण हे सादुकी आसले ते पुनर्जीवनपणाचेर विस्वास दवरिनासले. म्हणल्यार मेले उपरांत पुनर्जीवनपण आसा, नवें जिवीत आसा हे ते मानून घेवंक तयार नासले. आनी बाबूनो आयज ह्या संवसारांत असले जायते मनीस आसात ते सोसमतात हो संवसार म्हणल्यार निमाणें आनी शेवट. हो संवसारांत आमी मेले उपरांत थंयच आमचें जिवीत सोंपता आनी ह्याच खातीर खा पिये मोज मार हें धोरण घेवन ते जियेता. आमी ताका चार्वाका फिलॉसॉफी म्हणटा. म्हणल्यार ह्या संवसारांत तूं खा पिये मोज मार, तुका जाय तें जिवीत तूं जिये. बरें जिवीत वायट जिवीत हाचे मदें आनी कांय फरक ना, अंतर ना. कित्याक मेले उपरांत सगळ्याचें निसणटण जातलें, उपरांत आनी कांयच जिवीत ना. पूण बाबूनो जेजू आज ह्या सादुकीक उगडास करता आनी आतां प्रश्न घालता तो म्हणल्यार लग्नाचो प्रश्न. म्हणल्यार एक दादलो एक बायले लागीं लग्न जाता पूण भुरगें बाळ दिन आसतना तो मरता. तर तांच्या शास्त्रा प्रमाणे आमी ताका लेविरेट मॅरेज म्हणटा. म्हणल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावंक जाय आसलें आनी अशें ते म्हणटा सातूय भाव मेले तर कोणाची पोतीन ती जातली. आनी जेजू तांकां उगडास करता स्वर्गा राज्यांत असलें लग्न आसचें ना. कित्याक द लव दॅट वील एनकावंटर वीथ द लॉर्ड इज अ परफेक्टेड लव. म्हणल्यार तो संपूर्ण मोग, ताका त्या मोगाक तुका आनी दुसऱ्याची गरज आसची ना. पूण ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमकां एकामेकाची गरज. आमचो मोग संपूर्ण करूंक, परफेक्ट करूंक आमकां एकामेकाचो सांगात जाय पडटा. पूण आमी त्या दुसऱ्या संवसारांत हो मोग जो देव आमकां फावो करतलो ताका आनीक हो परफेक्शन आनीक उणें आसचें ना, तातूंत कांयच इम्परफेक्शन आसचें ना. आनी हेंच जेजू तांकां उगडास करता. दुसरें हे सादुकी जे आसा ते पवित्र पुस्तकाची पयलीं 5 पुस्तकां ते सोत मानताले. द फर्स्ट 5 बूक ऑफ द बायबल आमी ताका पेंटट्यूक म्हणटा. आनी तातूंत जेजू तांकां उगडास करता. मेलोली खरेंच परती जिवंत जातात म्हूण मोइसेसानूच चिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयला. आनी तो थंय म्हणटा सर्वेस्पोर आब्रामाचो देव, इसाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव. Our God is the God of Abraham, God of Isaac and God of Jacob. Not God of was the God of Abraham, was the God of Isaac and was the God of Jacob. म्हळ्यार तो एका काळार अब्रामाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो देव आसलो अशें म्हणना. पूण आतां लेगून तो तांचो देव आसा. हे आमच्या पात्रियाकाचो देव आजून आसा. म्हणल्यार आजून लेगून हे आमचे पात्रियेक हे पुनर्जीवनपण बासयतात, ते जिवीत ते अणभवतात. तिसरे सुवातेर भाव भयणींनो, पुनर्जीवनपण जरी तर ना जाल्यार आमचो बोरवाचो आमचो भावार्थ निर्फोड. कित्याक ह्या संवसारांत जायतीं मनशां आमी जियेता, एक बरें जिवीत आमी जियेता चिंतून की आमकां ह्या बऱ्या जिविताचो इनाम ह्या संवसारांत न्हय जाल्यार फुडल्या संवसारांत तरी मेळटलो. ह्या संवसारांत जायतो लोक कश्ट दूख भोगता. कित्याक ती जाणात ह्या संवसारांत आमकां सवस्काय मेळची ना, शांती मेळची ना जाल्यार एका दिसाक जेन्ना आमी हे सुर्गीचो वैभव अणभवतले तेन्ना तरी हो आमकां संतोश मेळटलो. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उण्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजू म्हणटा हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. तर असलेंच जिवीत आमी अणभवूं, असले पुनर्जीवनपण जेजू बासयता त्या जिविताचेर आमी नदर मारून ह्या संवसारांतलें जिवीत आमी जिवंक ताची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बुलितानान आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. Bangga, punya ani soya bangga.
Malgorzata Massarotta, Misluktu Gedoyal Bona. Che c'è aviso morbida, che tu marut che murmaka. Malgorzata Massarotta, Misluktu Gedoyal Bona. भयणी भावनो हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या बाबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा तुज्या भुरग्यां खातीर सोंपून गेल्ल्या भाव भयणां खातीर आमी भेटयता तें बलिदान कोनवळाईन मानून घे. ह्या जिवितांत तुवें तांकां क्रिस्ती भावार्थ फाव केलोय तशें आतां त्याच भावार्थाचें इनाम पुनर्जिवनपणाचें भाग तांकां फाव कर म्हूण मागता हांव तुजे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक न्हय बातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदारांच्या शास्त्रीचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशीं देवदूत तुका परनिपात करतात आनी तुजे मुखार शासनाच्या शासनाक संतोशतात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. म्हजे रगताची काल्स नव्यानी सासणी करोराचें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उक्ता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्या आमी ओंत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता
हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काज तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो चेवतले आम्हा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळ्या यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये संगती भाग्योन सुसे तिचो पुती भाग्योन धर्म दुतां भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक भाव भयणीनो दर एक पावट आमी जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता तितलेय पावटी आमच्या पुनर्जिवनपणाची खात्री आमकां मेळटा. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सासणाक जिव आसतलो. हे सासणाच्या जिविताचेर उदीक आनी उदीक आमचो भरवंसो दवरून आमचे दिसा दिसपटे त्रास कोश्ट पिडा सगळे आमी भोगूंक आमकां घोटाय आनी बोल दी म्हूण ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन उतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी त्योच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू आमचो सर्वंडार मरून जीवन जाल्लो आमचो स्वामी सासनीक जिविताची खात्री आमकां सदांच दिता. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. बापा, आमचे सोडवणीचो संस्कार घेवन तुजे काकुतीक आमी विश्वासान उलो मारता. आमकां अजून ह्या संवसारांत जियेतल्यांक दोयन राख आनी सांबाळ, आनी आमच्या मरून गेल्ल्या भाव भयणांक पातकांचे बोगसणी आनी सासणाचें सूख फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. फाल्यां निमणो आयतार सेवाधर्मीक वर्साचो फाल्यां परब जेजू सोगटां सर्वांचो राजा, क्रायस्ट द किंग. फाल्यां पावस नासत जाल्यार आमचे सांजे परबेचें मीस आमच्या मोनुमेंटाची क्रायस्ट द किंग मोनुमेंट आसा भायर थंय जातलें 5:30 वरांचेर फेस्ताचें मीस. खरीत भाशेन देवाक दिनवासुया ह्या सेवाधर्मीक वर्सा पासत आनी आमकां सोयीक दिल्ल्या पासत हे पिढींतली राखूंक आनी सांबाळून आमी अदीक आनी अदीक आमचे सेवाधर्मांत वांटो घेवंक पवित्र सभा आमकां सगल्यांक उलो मारता. आज आमी खेरीत भाशेन दिनवासांव न्हयच 50 वर्सां लग्नाची मानुएल जुआंव देखून आनी संतानंद डिसोजा आमचे खेरीत परबीं आज आमच्या मेस्तेरीक आमचे इगोजेचो कॉयर मास्टर बाब सांतान फेर्नांदीस. आज ताका आमी जल्मा दिसाची परबीं दितना आमच्या सिनियर सिटिजन्सांक येवकार दिता. आज
तो पार्ट ऑफ सिनियर सिटीजन्स. दिनवासता बाब सांतानाक आख्खे ताळगांवची पवित्र सभेच्या नांवान इतलीं वर्सां आमचे इगोर्जींत मोगान आपलें काम करता, वॉलंटरी सर्वीस ताची, आनीक आपलो वेळ दिता दोनूय मिसांत गायन करून. आनी भोव करून जेन्ना कोवीड जालें, कोवीड-19 लागून इगोर्ज बंद उरली, फकत सांतान आनी मॅथ्यू आनी आमी आसले. आनी सदांच लोक आपआपल्या जाग्याचेर सांतानाक वळखनासलो, सांतान दिसनासलो, पूण ताजो ताळो आयकूंक येतालो. आनी देखूनच सगळीं ताका न्हय आमकां शेबासकी दितालीं, ताच्या देवान दिल्ले गुणा पासत, ताचे ताळे पासत आनी ताच्या गायना पासत, ताच्या वेळा पासत. आमी ह्यो सोयीक घेता. बाब सांतान तुका आमची काळजा बरी दिनवास आनी तुका आमची शेबासकी हो वावर जो तूं पवित्र सभेच्या मोगान करता, देवान तुका बरी भलायकी दिवची, लांब फाव करचें आनी होच वावर सुफोल्ड तुजो करचो आनी तुका सासनीक जिविताक व्हडलें इनाम देवान फाव करचें. देवाचो आशिर्वाद तुका आनी सगळ्यांच्या नांवान आमी म्हणटा हॅपी बर्थडे. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात पुनर्जिवनपणाचेर बाबार दवरून जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे बडोतकार. मिस जाले उपरांत आमच्या भावान सांतानान आमी ताची केक कातून तेल्या भायर आनीक धाकटुली चाव पाणी आसतली, जाता तांणी वांटो घेवचो. So